आयज मिटींग आशिल्ली पायपा घालपाक लागून सगळ्याक वॉर्डांनी रोड फोडलेलो. आतां ते पावस येयल्या कारणान ते आतां कितें करतले सोल्युशन हेका लागून ती मिटींग दवरलेली. कित्याक सगळ्या हितून तेंच्यांनी आतां सांगलां की ते आनीक फोडचे ना, जितले फोडलेले आसा पळय ते रिफील करून दितले आमकां. आनी मागीर जेन्ना चवथ जाल्या उपरांत ते परत ते कनेक्शनाक लागून ते परत फोडटले आनी तेंचें कनेक्शन हे करतले, टेस्टींग बीन आसा तेंचें. सो ते केल्या उपरांत ते परत आसा तशें आमकां सोडून घालून दितले म्हणून सांगलें. हय मागीर ते झाडांचें बीन ते करून दिता म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक. झाडां थंय नासून झाडांची हे गेल्या पळय लायन गेल्या ती कट करून दितले म्हणून सांगलें. आज आमची मिटींग जाल्ली PWD इलेक्ट्रिसिटी आनी जिओच्या हांचे बरोबर. सो तांणी सांगलां आमकां की जे प्रॉब्लम्स आमचे आसा ते सगळे सुरळीत करून दिता अशी तांचे कडेन अपेक्षा करता आमी. कारण आनी तांचे ते तांणी करूनय दिवपाक जाय. सो म्हज्या वॉर्डान आसात प्रॉब्लम ना म्हणल्यार तांणी करून दवरिल्ले आसा. लोक आमकां हे करतात, फोन करून सांगतात की आमचे सगळे करून दवरला हें तें. सो पूण तांणी प्रॉमीस केला आमकां की आतां ते सगळे करून दिता आनी ते प्रमाणे सगळे सुरळीत जातले अशी आमी अपेक्षा दवरता. आयची जी म्युनिसिपल कावन्सिलान मिटींग आपयल्ली ती एक्चुली दिवचलेन जे हें केलां पायपलायन घातल्या. एक्चुली पायपलायन घातल्या ही बरी गोष्ट. फक्त कित्याक काम बरें आसा पूण म्हूर्त चुकलो. म्हणजे पावसाक लागून हळशीक जाल्ली सगळ्याक. पूण आमकां अशें दिसलें की सगळें चुकीचें जालां हें जालां म्हणून आमी तांकां सगळ्या मॅनेजमेंटाक आपयलें, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, PWD, जिओ, कित्याक हे सगळे रस्ते फोडटा म्हणून. पळोवंक गेल्यार तेंची चूक कांय ना. तांकां NOC लेट मेळ्ळा म्हणजे वर्क ऑर्डर लेट मेळ्ळा म्हणून तेंच्यांनी काम सुरू केलें. पूण आमी आतां तांकां काम स्टॉप करपाक लायलां. आनी जी कितें पायपलायन फोडल्या ती मातशी हें करून PCC घालून रेडी करून दी म्हणटा. तशेंच आमी डिपार्टमेंटाकूय आपयलें. डेंजर झाडां आसा कितें आसा ती सगळी कट करून फाल्यां सकाळी जर लायन चालू आसतना जर खांबो लायन पडली जाल्यार कोणाक जिवाची हानी जावंक जायना अशें लागून दिल्लें. आमी ऑलरेडी लेटरां दिल्लीं आसा. पूण म्हाका अशें दिसता की डिपार्टमेंट हेंचेर घालता, हे तेंचेर घालता, PWD हेंचेर घालता, रोड्साचेर घालता. पूण म्हाका काय धड लागना. म्हणजे तेंचें हें ना, कॉम्बिनेशन काय ना. ताका लागून हो मिसमॅनेजमेंट जाल्यान सगळो विशय गडबडलेलो आसा. पूण डिझास्टर मॅनेजमेंटाची 2 वर्सां जाली. फाटल्या हेका मिटींग घेतलेली, ह्या हेका मिटींग घेतली, पूण तितून हें कांयच ना. एक्चुली ती मिटींग केन्ना घेवप, एप्रील मेन घेवप, ती जुनान घेवप न्हू. पूण मिटींग घेतली बरी आसा. तिचेर सोल्युशन कांयच जावंक ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक झाडां आहा ती तशी आहा. हें आतां पावसान पडली जाल्यार करतलो कितें? तेंचे कडेन फंड कितें येयला, हें कितें येयला हांवेनूच चिंतलेलें. फाटल्या हेका आमी हें केल्ली, नांवां दिल्लीं, तेंचें कांयच इम्प्लिमेंट जावंक ना. एक खेपून नांवां दिल्या पूण कांयच इम्प्लिमेंट जावंक ना. सगळे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे ते सगळे फेल जाल्ले आसा. ते फक्त मिटिंग घेता पूण इम्प्लिमेंट कांय जायना. तलाटी मामलेदार फक्त हय हय म्हणटा आनी कामाक लास्टाक आमी लोकल कावन्सिलर लोक आमकां विचारता. ताका लागून आमी आयज ती मिटींग घेवन तांकां सगळ्या अधिकाऱ्यांक आपोवन कितें आतां विशय सॉर्ट आउट करया म्हणून सांगता. एकाच फावट फंड जो येता म्युनिसिपालिटीक कामां करपा लागून जे झाड कटिंगाचे विशय जो आसा मेन म्हणजे तो फंड पुराय पावता सगळ्यां कडेन ना. आमकां म्युनिसिपालिटीक हें झाडां कट करपाक हें करपाक येना. फक्त डिसिल्टिंग गटरां हें करपाक पोरू 10 लाख येयल्लो, 7 लाख येयला. तो बीन अजून अकाउंटार येवंक ना. ते आमी ऑलरेडी तेच्या प्रमाणे प्रत्येक कावन्सिलर 14 कावन्सिलर आहा तांकां 6 दीस दिल्ले. म्हणजे तो हिशोब करून तो 7 लाख जाता. ते सगळे 14 वॉर्ड क्लियर जावपाचे. पूण झाडां मारपाक आमकां फंड येना. झाडां मारपाक फंड मामलेदार, कलेक्टर, जी डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम आसता पळय तेंचे कडेन येता तो. आनी तो कितको येता कित्याक फाटल्या इयराक 2023 50,000 दिल्लो ऑल ओवर दिवचले. तो खंय म्हणून पावता कितें पावता हांव नको. पूण झाडां ही डेंजर खूब आसा. म्हाज्या वॉर्डान तर अक्षरशः डेंजर. आतां हांवें JE आनी EE दाखयल्ले आसा. ही जर आंबो पडात जाल्यार दोन्ही खांबे आनी लायनीक घेवन वयतले आनी कोणाक जर चालू लायन लागत जाल्यार जबाबदारी तेंची. हें हांवें तांकां सांगलेलें आसा. आज बिचोली म्युनिसिपालिटीन कावन्सिलर मिटींग आशिल्ल्यान तेतून गव्हर्मेंट अधिकारी पावले. तर ही मिटींग जी आशिल्ली ती मिटींग खंयच्या बाबतींत जाल्ली आनी कितें वता? नमस्कार. म्हणजे कित्याक खातीर आपोवची पडली की सद्या जे पायपलायन बीन घालप चालू आसा, जी जवळ जवळ पोर्तुगीज टायमा वयली पायपलायन आसली ती 45 वर्सां पयलींची पायपलायन, ती चेंज करपाची अत्यंत गरज आसा. आनी ते कामूय ते बरें आतां जी नवीन पायपलायन घालता ते खरोखरच तेजी गरज आसा. आनी प्रेशरूय बरो येतलो, बरें उदीक मेळटलें. पूण कशें जालां मातशें डिले जालें काम ते. त्या कारणान लोकांचे मातशें लोकांनी खूब
म्हणजे गाडयांक आनी लोकांक खूब त्रास जाता. त्या कारणान सगळे कावन्सिलरांनी म्हटलेलें की आपय आनी तांकां बेगींतले बेगीन काम करपाक सांग म्हणून कंप्लीट करपाक. आतां सद्या स्टॉप केला तेंच्यांनी आनी फुडाफुडें कांय आसच्यो ना. चतुर्थी कडेन बीन परत ते चतुर्थी जाले की स्टार्ट करतले. आनी जे म्हाजें एकूच एक हें आसा की जे सगळीं डिपार्टमेंटां जी आसा तेंच्यांनी एकी कडेन कॉर्डिनेशन तेंचें जावन तेंच्यांनी कामां करची. कित्याक एकामेकाक खबर नासल्या कारणान सगळे हाल जाता आनी लोकांक त्रास जाता आनी आमकां खूब हांगा आयकचें पडटा, खूब त्रास जाता. जे रस्ते गव्हर्मेंटाचे खणून दवरता खड्डे करपाक बी ते रस्ते तशेंच उरता. मागीर तेच्या बाबतींत कशें विचार केला? ना ते आमी तांकां क्वेश्चन केले म्हणजे बेगींतले बेगीन आमी करून घेता म्हणून सांगलां तेंच्यांनी, आमकां आश्वासन दिलां आनी सगळ्यांनी हें केलां की बेगींतले बेगीन एटलिस्ट सोलिंग तरी करून तेंच्यांनी सांगलां सोलिंग करून दिता म्हणून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.